In this part, we came here to Muddavado, and there we saw that there was a nice gate on the roadside which said Lakshmi Narayan Temple. So we entered inside over here. So when we came here to this Lakshmi Narayan Temple, it's a huge structure right now. But from what we heard, this wasn't so. What could be its history? Let's find out from our great friend who is known to most of Goa, Mr. Pradeep Padgaonkar. Welcome to my show, My Goy. थँक्यू. तुम्ही ह्या गांवचे आणि ह्या देवळाकडे एसोसिएट आशिल्ले. आमकां अशें कळ्ळें की हें येदें व्हडलें देवूळ नाशिल्लें पयलीं, ल्हान आशिल्लें. हाजेर मातसो एक इल्लो उजवाड घालता. तुम्ही जर आता ह्या देवळाच्या सरभोंवतणी नजर मारीत जाल्यार ही घरां जी आसा देवळा सरभोंवतणीची ती सगळी पयलीं पासून हांगा आशिल्ली. आतां ती घरां रिनोवेट जाल्या, तांच्यांनी रिस्ट्रक्चर केल्या, न्यू बांदल्या, पूण प्रत्येकाचें घर हांगा आशिल्लें. आनी हांगा ही जे आतां मंडप हांगा आसा तो उक्तो जागो आशिल्लो. आनी हांगा धाकटी एक स्टेज घालप तितल्या पुरती टेम्पररी, आनी नाटकां कार्यक्रम 11 दीस कार्यक्रम जाताले, व्हडले कार्यक्रम 11 दीस. तेन्ना TV ना, एंटरटेन ना, चॅनल ना, सो हे जावप सगळें हांगा. आनी हांगा कुशीक हें जें घर आसा तें आतां नवें बांदलां. थंय पयलीं उक्ते सुवातीन त्या घराच्या छप्परा भितर आमी मुर्ती दवरताले आनी पड्डो घालून आडस करून थंय लक्ष्मी पुजन जातालें. मुर्ती म्हणजे दोनूय मुर्त्यो लक्ष्मी नारायणाची लक्ष्मीनारायणाची. विसर्जन करताले तेन्ना. हां, म्हणजे वर्सान वर्स ती करताले करताले. हाडप आनी विसर्जन करप. ओके. आणि ते विसर्जन खंय करताले? हांगासून जवळ जवळ एक 2 किलोमिटर. बांबोळकारा गेले हितून. हय. बांबोळकाराचे बांयन हो रमाकांत बांबोळकर बी आशिल्लो पळय, ताचे बांयन ते पयले करप आमचे. एक क्वेश्चन येता की हांगासून लागीं बांयो खूब आसतल्यो, पूण त्या बांयन कित्याक व्हरताले? वताले म्हणजे कितें आसा, तें घराणेच तशें आशिल्लें. हांगा एकेच बांयचेर 2, 4, 5, 6 घरां येतालीं, प्रत्येकाची कशी पूण तेंची इंडिविज्युअल एकटेंच. आनी तेंची पयलीं हांगासर पासून ते कार्यकर्ते आशिल्ले, म्हणून ते कितें केलां, पाडगांवकर तो बापूय, तेंच्या हातीन पयलेंच देवस्थान आशिल्लें हें. सुरवात तेंची श्री गणेशा पांयनेल पुजून करताले. हां, म्हणजे मुर्ती नाशिल्ली. हां, पयलीं मुर्ती आशिल्ली, हां, मुर्ती आशिल्ली, पूण पयले ते सदांच पांयनेल दवरताले आनी कितें दिवो बी लावप. आनी मागीर मागीर कितें केलें तेंच्यांनी, मागीर हे जशे उत्सव वाडत रावलो तशे मुर्ती हाडूंक लागल्यो. हय, पूण तांचे सदांच ते पांयनेलान पयली सुरवात करी. तांच्यांनी श्री गणेशा गेले तेंच्यांनी पांडवकारा. आनी ह्यो मुर्ती आतां पळय थंय व्हरून विसर्जन करपाचें आशिल्लें, ती अजुनूय जाता? ना ना, आतां जेन्ना स्थापना जाल्या 2004 हय. तेन्नाच्यान त्यो मुर्ती हांगा पुजिना. हे जाल्यो न्हू, तोच उत्सव हांगा हेंचो जाता, लक्ष्मी पुजना. लक्ष्मी पूजा. हय, आनी मागीर कार्यक्रम जातात, कितें नाटकां बी, नाटकुली, सगळे किर्तन बी हे ते कार्यक्रम मागीर जातात. हांगासून जेन्ना ती व्हरताल्यो मुर्त्यो तेन्ना पालकेन व्हरताल्यो? ना, ह्यो बैलगाडी आसताली पळय ती न्हेसयताले. सगळे आरास बी ल्हान तेका हें इल्ल्या माडाची हें तें सारको रथ कसो, आनी ती दोगां जाणांनी ओडून व्हरपाचें. तेन्ना ताका पाडे नाशिल्ले. पाडे आशिल्ले, पूण पूण पाडे उपकारना न्हू. पाडे आबूज जातात, कितें जातात, आनी रस्तो सगळो तांबडो खड्ड्याचो, ते पण सांबाळून त्यो मुर्ती व्हरच्यो पडटाल्यो. मागीर भायले कोण गांवांतले बरे गायक बायले हाडप. आमचे बालाजी कामती सारकेलो पासून येयला तो, आनीक कोण मनोहर मांद्रेकार, अशे बरे बरे नामांकीत गायक निमण्या दिसा हाडटाले आनी ती मुर्ती भजनान दांडिया पासून केल्या महाराष्ट्रांतून. ओके. हें देवूळ तुमी खंयच्या वर्सा स्थापन केली म्हणली? ही 2004 2004. अक्षय तृतीया. म्हणजे मूर्ती प्रतिष्ठापना 2004 जाल्या. पूण जे हाजो इतिहास तो आपलो 100 वर्सां पयलीं. त्याच्या नंतर मागीर ते सगळे गांवचे भुरगे जमले, सगळे कमिटी केली आनी हें बांदकाम केलें. एका टायमाचेर फक्त बसी आशिल्ल्यो, थोड्याच जाणां कडेन गाडयो आशिल्ल्यो, आनी येवप वचप म्हणटा तें 6 जाली 7 जाली म्हणटकच बंद. आनी आमचे चडशे जे हे देवळाचे प्रोग्राम आसता ते रातचे आसता. पूण तेन्ना चड जाताली गर्दी काय आतां चड जाता? म्हाज्या दृश्टीन
तेन्ना लोक भावार्थी आसले. हां आतां सगळ्यो टी व्ही जाल्यो, प्रोग्राम आसतात, घरांतली समजा 2-4 लोक आसतात, तांकां कितें आसता सिरियली पळोवपाच्यो आसतात. मागीर हांगा भजन चलता आनी कितें त्या खातीर इंट्रस्ट दिनात. पयलीं कशें पयलीं आशिल्लें हांगा सारकें. स्टेज सांगल्या तुमकां तशी पयलीं स्टेज घाली त्या टायमार सांजे 7ंक त्या नाटकां तेन्ना 7:30 सुरू जातालीं. 7ंच्यान बायलां जावं भुरगे येवन आपापली शेंद्री जावं चादर घालून जागो आडवप आनी बुकींग बुकींग आनी हो जागो सारको फूल भरतालो. म्हणजे आनी जशी नाटकां कशीं आसात, ही जशी जशी नाटकां मोरूची मावशी, रंग्या रंगिला रे, ही नाटकां जायत तशे तशे लोक भरताले. उगडले स्वर्गाचेर उगडले स्वर्गाचे दार. नाटकां म्हणना फुडें एक तुमकां विचारता, मोच्या माटकाराचें बी जाल्लें केन्ना हांगा? ना, तशें जावंक ना. आतां हांगा भजन स्पर्धा ह्या देवळान आयोजीत करतात. जावं दिवाळेच्या दिसा पहाट सकाळीं फांतोडेर पातोळ्यो. दिवाळेच्या दिसा नरकासूर उल्पोन तेवटेन जातकूच पहाटे. हांगा पहाट म्हणून एक प्रोग्राम करता केल्लो 1-2 वर्सां जालीं. तर खूब लोक नासूं पूण 100 तरी लोक आसता सकाळीं फुडें. Ladies and gentlemen, there is one thing that I heard from Mr. Moraskar Bab is that there are too many serials on TVs, too many programs on TVs, and that is a hindrance to people attending cultural programs, if I am right. But एक काम करा, तो माय गोंय म्हणटा तो प्रोग्राम पळयात आं टीव्हीचेर, ताजेर तुमकां सगळें जें पळय हांगा आमचें कल्चरल कितें जाता गोंयांत, कितें आसा तें आमी हाडटात, तो पळया तुमी. बट प्लीज मोटिवेट युअर चिल्ड्रन to come to the temple, because this is the center, was the center, and will remain the center of promoting the local culture of this land. Am I right? येस डेफिनेटली. तुमचे गांव हो गांव लँड ऑफ द साळ म्हणटात. लँड ऑफ द साळ म्हणटात. तर कित्याक? सायल्याक लागून, साळाचें झाड लागून, काय आमकां रमेश बाबान म्हणलें तशें शेताचे साळ तरेतरेचे सीड्स यूज करताले साळ, ताका लागून तुमकां कितें दिसता? पयलीं पासून हांगा शेतांची लागवड जाताली ती अजून सुद्दां आसा. बाकीच्या गांवांनी जर तुमी वचून पळयलें जाल्यार शेतां कन्वर्टेड इंटू प्लॉट्स, रियल इस्टेट आनी हातून. पूण हांगा आमचे शेतां सगळीं पयलीं पासून जी आसा ती शेतां तशी आसा. आनी अजून सुद्दां 95% लोक तरी शेत काम करून शेत लायता. म्हणजे भातूय लायता, अळसांदे लायता, जावं रोंपे लायतात, मिरसांगो हें सगळें करता, कणगां लायता. सो ते शेतांक लागून साळ नांव पडलां अशें प्रचलीत आसा. आनी थोडे कडेन पयलीं ऊस बी लायताले. हां, ते उसाक लागून मागीर साळगांवकारांक कोले म्हणपाक लागले. साळगांव ह्या गांवची ग्रामदैवत म्हणटा ती इज देवी शर्वाणी. आज ती अडवलपाली आसा, पाळी म्हणटा ती. पूण ती ओरिजिनली साळगांवान आशिल्ली. सालमना फावंटन नाजाल्यार सरमण्या त्या वाड्याचेर आशिल्ली. आज थंय एक नवें देवूळ बांदिल्लें आसा. ताज्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक शकतले शर्वाणी देवी? आमी शर्वाणी देवी जी आमची ही ग्रामदेवता म्हणून जाणान आमी. प्लस शर्वाणी वेताळ, वेताळ म्हणून आसलो. शर्वाणी वेताळ कांय वर्सां पूर्वी ते हे दुसरो वाडो पळय आसा मळेभाट, थंय तांकां एक पाशाण अशें व्हळाचे हितून मेळ्ळें. ते तेन्ना बाटाबाटीच्या वेळार गेली, ते खंयच्या खंय गेले न्हू. पूण आमची शर्वाणीची बाटाबाटीच्या वेळार तेंच्यांनी आमची ती स्थापना अडवळ पालीन केली आसनोरा. पूण हांगा आमचें जें देवूळ आसा थंय अजून स्थापना जाल्ली ना. तिची एक हें आसा वारूळ, रुईन कशी, आनी ते भितर तशें दवरलां आनी भायल्यान देवूळ बांदलां. पूण ते हांगासर एक कार्यक्रम करतात. पूण आमी हे देवीचो उत्सव करपाक श्रावण म्हयन्यान 3रो सोमार येता, तो आमकां साळगांवकारांक अधिकार आसा. अडवळपाली ही शर्वाणीचेंच आहा. थंय जें अडवळपालीन आहा तें वेता एका बाजूक दाव्या आनी शर्वाणी ते उजव्या बाजूक, अशें तें थंय आहा. म्हणजे आमी शर्वाणी वेताळ म्हणटात. ओके. आनी तुमच्या गांवान आनी एक देवूळ आसा, दत्त मंदीर. तें जें पिलेन देंवतेर सकयल येता आसतना बरें दिसता. हय, त्या देवळा बद्दल कितें सांगूंक मेळटलें? तें देवूळ म्हणजे खरें म्हणशीत जाल्यार तें आमी दत्ताची जी प्रतिमा आसा, फोटो, तो स्टार्ट केलो पयलो शर्वाणी कडेन. मागीर कांय कारणान ही जी
भजन चालू आसता कितें प्रोग्राम जालो आनी ती पावणी करतात पळय ते पावणीच्या वेळार तेंचें कितें आंब्याच्यो कितें कैऱ्यो काडल्यो म्हणून थंय कितें तेडें जालें 2 ग्रूप पडले म्हणटकीर तांच्यांनी कितें केलें थंयच्यानूच ती रातोरातूच म्हणटकीर तेंच्यांनी तें पायनेल सायकली धरून हाडलें आनी आतां जी दत्ताची स्थापना जाल्या तेच्या थंय दिपक स्तंभ बांदलेलो पळय आहा थंय ल्हानशी कोप कशी घालून थंय पायनेल दवरली मुर्ती जी स्थापन केल्या ती आतां 2002 साळगांवचे लोक जगभर पावले आनी तांणी आपणा खातीर नांव केलें अशें गोंयान रावनय तुमच्या गांवांनूय रावन खूब जाणांनी अशें नांव केलें अशे थोडे लोकां बद्दल तुमकां जर सांग म्हणीत जाल्यार तुमी कोणाचीं नांवां घेतले आतां हो प्रश्न असो बिकट आसा कित्याक कोणाक आमचे नदर चुकीन कोणाची याद जायनासतना बरोवंक शकता पूण साळगांवसून जितले फुटबॉल प्लेयर पळय तयार जाले न्हू म्हाका दिसता तशें आनीक खंय जावंक नासतलें हे साळगांवचे फुटबॉल प्लेयरा बाबतींत म्हणजे डॉमिनीक सुवारिसा सारकिलो एक फामाद प्लेयर जो नॅशनल प्लेयर जालो तेन्ना ताका इंटरनॅशनल जावपाक इतले म्हणजे तेन्ना तशी सुविधा नाशिल्ल्यो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ABCD म्हणटाले तातलो तो D मागीर अशे वासू चोडणकर आगोस्तीन अशे खूब रोलँड न्यूटन फ्रांसीस मातारी हो देपेक खेळ अशे खूब शायन जावन साळगांवा खातीर हे फुटबॉल क्षेत्रांत तांच्यांनी भरपूर नांव केलें समाजकार्यान लेखकान हातूंत तातूंत दोतोर अशे आसात पूण ती सगळ्यांचीच नांवां घेवन सांगपाक म्हाका तुमकां शक्य जावचें ना That's a beautiful answer, really beautiful answer. So, thank you, Moraskar Bab. Thank you, Padgaonkar Bab, for all this information that you have given to us. Thank you so much. Good job by passing on such history, whatever, Thank through you. Prudent Media. Thank you to you and Thank to you. Prudent. Thank you. Thank you. सगळ्यांचे आभार मानता म्हणजे प्रुडन्साचे आणि तुम्ही ही खास आमची मुलाखत घेऊन इतले त्रास काढले त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांक तुमचे आभार मानता धन्यवाद Thank you. Thank you so much.